आता हो जो ब्रिजाचे एप्रोच रोडाचेर जे सुरवात जाता मडगांव सायडीन हांगा हो ब्लॅक स्पॉट सामको 24/7 आस म्हणल्यार जाता आनी रेग्युलरी तर काडीच ना. इवन सपोज क्लियर करता म्हणल्यार उच घालून क्लियर करतात, उच घालतात आनी हें करतात. आमी 19 डिसेंबर हाजोच एक व्हिडिओ काडिल्लो आमी 19 डिसेंबर लिबरेशन डे दिसा आनी तेन्ना कितल्या दिसा उपरांत उच घातिल्लो आनी आज चोवपाक गेले जाल्यार सुबेज जाल्ले आहा आनी इवन फ्रॉम 19 टील टुडे हे गार्बेजीक हातू लागून वयल्यान तो वाडत गेल्लो आहा. आतां मडगांव कॉन्ट्रॅक्टर आसात हेजेर आमी कंटिन्युअसली आवाज काडीत आसा ते इलिगल म्हणून पयलीं सद्या ते अपॉयंटू केल्लो आहा इलिगल म्हणून म्हयन्याक 15 लाख फारीक करता तांकां पर मंथ आनी आतां टेंडर केल्ले आहा, फ्रेश टेंडर केल्ले थिंगाय बी ते क्वॉलिफाय जायना पूण म्युन्सिपालिटीक ताका टेंडर दिवपाचो चड ताका डेस्परेट आहा ते. आमी अंडर RTI कावन्सिलाचेर रेजोल्युशन मागिल्लें 5 डिसेंबर जे कावन्सिल रेजोल्युशन मिटींग जाल्ली ताजेर रेजोल्युशन मागिल्लें. ताजेर आमकां रिप्लाय दिल्ले आहा तेणी की ते मिनिट्स कन्फर्म जावना म्हणून आनी एक RTI घातिल्ले आमी तेच दिसाक 8 डिसेंबर की आमकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवचे म्हूण टेंडराच्यो फायल आनी तेजेर आमकां रिप्लाय येता की त्यो फायल्यो एलॉंग विथ रेजोल्युशन गव्हर्मेंटाक धाडला फॉर एप्रुवल म्हणल्यार कितें जे दोन कॉन्ट्रॅक्टर जे क्वॉलिफाय जायना तांकां दुसरी वाट काडपा खातीर गव्हर्मेंटाक धाडपाक सोदता ते की तेंगेले कंडिशन्स टेंडर कंडिशन्स आसा ते रिलॅक्स करचे आनी तेंचे एक्सेप्ट करचे. सो त्या बेसिसाचेर तेमी गव्हर्मेंटाक हो फायल धाडला. आमचो एक प्रश्न जावन आसा तुमकां आमकां मिनिट्स दिवपाक शकना कित्याक ते कन्फर्म जावना आनी जेन्ना तूं म्हणटा कन्फर्म जावना म्हणटरी मीन्स इट कॅनॉट बी इम्प्लिमेंटेड. सो वेन अ रेजोल्युशन कॅनॉट बी इम्प्लिमेंटेड हाऊ कॅन यू फॉरवर्ड इट फॉर एक्सेप्टन्स ऑफ दॅट टेंडर बेस्ड ऑन दॅट रेजोल्युशन. हाजेर आमी आज ऑब्जेक्शन घातला की विथआउट कन्फर्मेशन सपोज तुमकां आमकां रेजोल्युशनचा कॉपी दिवपाक शकना जाल्यार तुमच्यांनी ते एक्सेप्टूय करपाक शकना. सो हो फ्रॉड म्युन्सिपालिटीन चल्लो आहा आनी पयलीं सुद्दां हें जे वेस्ट कलेक्शन कितले सुमार हें आसा ते हेजेर दिसून येता. दुसरें म्हणल्यार आमच्या मडगांवच्या आमदाराचें एक हें येयलां फॅशन जाल्लें आहा ज्या रोडाचेर सपोज गार्बेज मेळटा जाल्यार ते रोड बंद करपाचे. आतां पावर हावस टू रेल्वे स्टेशन हो जो रिंग रोड आहा थंय गार्बेज पडटालो म्हूण तो रोड बंद केला. आतां आमकां भिरांत दिसता कित्याक हांगा गार्बेज पडटा म्हूण हो ब्रिज बंद करीत म्हूण आमचो आमदार मडगांवचो. सो हें जावपाच काय म्हूण कित्याक ह्या ब्रिजाचेरूय पळोवपाक गेले जाल्यार सगळी गार्बेज पडली आहा. 1 म्हयनो मायज जालो क्लीन म्हणल्यार करोना ते सुद्दां व्हिडिओ आसा आमच्या कडेन 19 तारखेर जे काडिल्ले व्हिडिओ आनी आजच्या दिसाचे कितें आहा ते हाल.